ऑक्टोबराची 4 तारीख ती 1970 इस्वेंत एक फामाद एक्ट्रेस, बहु नांवार्दीक एक्ट्रेस, तिचें नांव आसा जानिस जॉप्लिन म्हणून. तिची प्राय काली 27 वर्सां. कांय व्हडली उतार प्राय न्ही, एक थारून चली ती. ती म्हणटा, म्हज्या जिवितांत म्हाका सगळें आशिल्लें. मान आशिल्लो, स्थान आशिल्लो, म्हाका जेले मेळटाले, म्हजे फोटो काडटाले, पत्रांनी म्हजें नांव छापतालें. पूण एक दीस अकस्मीत तिच्या हॉटेलांत, तिच्या रुमांत, बेड्डार ती मरण पावल्या. सर्वेस्पोर तुमचे सोय आसूं. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. तुमी म्हजे थंय एकवटान रावा, तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलों. जशें एक फांटो वाली थंय एक जावन रावल्या करीत फळ दिवंक शकना, तशें म्हजे थंय एक जावन रावल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकनात. वय हांव दाखवाल आनी तुमी फांटे. जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावतां तो येतेस्त फळ दिता, कित्याक म्हजे विणे तुमी कांयच करूंक शकनात. म्हजे थंय रावानातलेल्या फांट्याक कातरून उडयतले आनी तो सुकोवन वेतलो. तसले सुके फांटे आरयतात आनी उज्यान घालन लासतात. तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजीं उतरां तुमचे थंय रावतीत जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागशात, तुमकां तें मेळटलें. तुमी येतेस्त फळ दिवन म्हजें शीस म्हूण दाखोवन दिल्ल्यान म्हज्या बापाची महिमा परगट जाता. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्त. जेजू क्रिस्ता थंय मोगाच्यानो खंयचो विशय म्हणून ह्या मारेकार पिडेच्या काळार काडचो म्हूण चिंतना म्हाका मतीक उडास आयलो एकसूरपण. सवाल येता, एकसुरो आनी एकसूरपण एकच गी फादर? ह्या वेगवेगळें गी? देखून तुमकां हांव थोडे दाखले दितां आनी ह्या दिशेंत पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा म्हणलें आमी इल्लें बरोवन पळोवया. पास्काच्या काळार आमी आसा भावा भयणीनो. जेजू नव्यान रुपांतर जाला. रुपांतर पयले संवसारांत जाल्लो, आतां सगळ्यांत रुपांतर जाला, पुनर्जीवन जाला. तर आज हर एक संवसारांत मनीस राखोन आसा की आमच्या घरांनी, घरा भायर, समाजांत हर एक कोणशान आज सोम्या असल्या पिडेतोन म्हाका एक रुपांतर जायचें, एक नवें जिवीत आमकां जायचें, आमकां भायर वसाचें, आदल्या कामाक फाटीं पडटाचें, सोम्या एकसूरपणांत आमी पडल्या. तर मोगाच्यानो येया हें एक पयन जेजू सांगात आमी करया. इंग्लिशांत एक भोव बरी सांगणी आसा, आय कॅन बी एलोन बट नॉट लोनली. अलोन लोनली म्हळ्यार एकसुरो हांवें रावी येता, एकसूरपण बोगान अशें. देखून एकसूरपण भोव मारेकार. एकसूरपण जीवघात करूंक तसले सन्निवेश उपजयतात. एकसूरपण एका व्यक्तीक सगळें नास करून सोडटा. हांव जायते कडेन फिरगजेंत कुमगार व्हरून वेताना तरेपटी मालगड्यांनी म्हाका सांगचें आसा, फादर बसा. हांवें बसचें. उलया फादर. उलोवचें. मागीर दिसाचें कित्याक बाय कालें जालें. मस्त एकसूरपण भोगता फादर म्हाका. मागीर हांवें घराच्या भोंवतणी कुडांनी दिश्ट भोंवडयतना घरान 10 जाणां आसात. 10 जाणां पैकी ही एकली. तर जाणां मस्त आसात घरा. एकसूरपण म्हाका भोगता. थोडे जाण अशे आसात, फादर हांव एकसुरोच रावतां, कोणूच ना म्हाका, पूण म्हाका उपगोवन बोगाना. एकसूरपण म्हाका बिलकूल बोगाना फादर. आय एम हॅप्पी. हांव संतोश भरितां फादर. खातां, जेवतां, पेल्या लागीं उलयतां, पूण हांव एकसुरो रावतां आनी तूं म्हाका कांय बादाक ना. तर भावा भयणीनो, हें एकसूरपण कोणाक येवी येता? म्हाका, तुका, काजार जाल्ल्यांक, अधिकार आशिल्ल्यांक, सगळ्यांक उडास दवरया. जेजूक कुर्सार तें एकसूरपण आयिल्लें. बापा कित्याक तुवें म्हाका सांगलाय? पूण क्रमेण जेजू म्हणालो, तुजी खुशी जावं बापा. देखून तो जेजू थंय, तो बापा थंय, जेजू बापा थंय एक जावन रावलो. तर हांव दाखवाल तुमी फांटे कोण म्हजे थंय रावता आनी जांचे थंय हांव रावतां
येतेस्ट फॉल दिवंक शकतले हांव. तुमी येतेस्ट फॉल दिवंक शकतल्यात. 30 वांट्यान, 60 वांट्यान, 100 वांट्यान फॉल दिवंक शकतल्यात. भावा भयणीनो, ऑक्टोबराची 4 तारीख ती 1970 इस्वेंत एक फामाद एक्ट्रेस, भोव नांवार्दीक एक्ट्रेस, तिचें नांव आसा जॅनिस जॉप्लिन म्हणून. तिची प्राय काली 27 वर्सां. कांय व्हडली उतार प्राय न्ही, एक थारून चली ती. ती म्हणटा, म्हज्या जिवितांत म्हाका सगळें आसलें. मान आसलो, स्थान आसलो, म्हाका जेले मेळटाले, म्हजे फोटो काडटाले, पत्रांनी म्हजें नांव छापतालें. पूण एक दीस अकस्मीत तिच्या हॉटेलांत, तिच्या रुमांत, बेड्डार ती मरण पावल्या. साबार खबरो जालो, कित्याक त्या चलयेच्या जिवितांत असलें एक मरण. साबार खबरो, साबार नवी नवी घडपां करून लोक उलोवंक लागलो. आनी अशें विविध नामनेच्यो अभिप्रायो वाऱ्यार वाळटाल्यो. जेन्ना पोलीस इन्व्हेस्टिगेशन चल्लें, तांकां कळून आयलें की तिणें एक पत्र, एक कागाद, एक चीट तिणें मेजार सोडिल्ली. आनी त्या चिटेर तिणें अशें बरयल्लें, म्हाका सगळें आसलें, पयशे, नांव, आस्त बदीक, हांव फामाद जाल्लीं, जायते जाण अभिमानी म्हाका आसले, फॅन फॉलोवर्स आमी म्हणटा, अभिमानी म्हाका आसले. तरी पूण आखरेच्या दिसा एक्टींग नातल्या वेळार, कांय नातल्या वेळार म्हज्या रुमाक हांव रिकताना म्हाका एकसूरपण भोगतालें. आय यूज टू फील लोनली, एकसूरपण भोगतालें. आनी म्हाका हांव इतली नित्राणी जाताली की हाचे वरवीं हांव जीवघात करता म्हणून तिणें एक कागाद बरयला. एकसूरपण जीव काडटा. भावा भयणीनो, आज जायतीं जाणां ह्या पिडेक लागून एकसुरी आसात, पूण थोडी एकसूरपण भोगतात. तर आमी कितें करया? ह्या दिशेन पयस पुस्तक तुका आनी म्हाका कितें सांगता म्हणलें पळोवया. भावा भयणीनो, देखून पोरण्या तेस्तामेंतांत हांव एक गडीत हांव तुमकां दितां. पयल्या रायाचें पुस्तक 19 अध्याय 9 वळींत कितें म्हणटा पळोवया. विशय आसा प्रवादी एलियाची. एक बळवंत प्रवादी, अधिकारान भरलेलो, कोणायकी मुखार रावन उलोवचो, कोणायकी मुखार रावन फूड करचो, चॅलेंज करचो असलो एक अधिकारी आसलो, एक प्रवादी एलिया आतां एकसूरपण भोगता. देखून हांव आसा तशें पळयत पुस्तकांत वाचतां. तेन्ना सर्वेस्पराचें उतार ताका आयकून म्हळें, एलिया, तूं हांगा कित्याक आसाय? ताणें जाप दिली, हांव सर्वेस्परा दळबारा देवा पासून उर्बेन भरलां. देवा पासून तो उर्बेन भरता. भावा भयणीनो, पूण इस्रायेलींनी तुजो सल्लो सोडला, तुज्यो वेदी मोडल्यात आनी तुज्या प्रवाद्यांक तालवारींनी जिवीशी मारल्यात. आनी आतां एकलो मात्र हांव उरलां आनी ते जीव काडूंक सोदतात, म्हजो जीव काडूंक सोदतात. तर एकसूरपण भोगता एका देवाच्या प्रवाद्याक. देवाचो ताळो जाल्ल्या एका व्यक्तीक आतां एकसूरपण भोगता. पूण सर्वेस्पर ताका देर दिता आनी म्हणटा, भायर सर आनी सर्वेस्परा मुखार दोंगरार उबो राव. तर भावा भयणीनो, एलियाचें जिवीत तुका आनी म्हाका धैर्य दिवं दी. एकसूरपण भोगल्या वेळार ही उतरां तुका आनी म्हाका आदार दिवं दीत, म्हाका पावोवन दीत. सावलाच्या जिवितांत कितें घडलें? आमी म्हणटा हांव सावल आसलो, पावल जालो. पूण सावल केदाळा सुम्यातावन पयस आसलो तो सावल जालो. केदाळा सुम्याक तो लागीं जाता, एक जाता, ताचे थंय चिडकोन रावता, एक फांटो जाता, त्या वाली थंय, त्या दाखवाली थंय एक फांटो जाता, तो पावल जाता आनी विविध रितीन तो फळ दिवंक शकता. भावा भयणीनो, पूण तरी पूण पावलाच्या जिवितांत एकसूरपण ताका भोगलें ना. भोगल्यारी तो सुम्याक उलो करता आनी जेजून सांगले प्रमाणे तो करता. आनी तो म्हणटा, म्हाका बॉल दितल्या देवा सोवे हांव सर्व संगती करूंक शकता म्हणून फिलिपिकारां बरयल्ल्या पत्रांत 4 अध्याय 13 वळीन तो सांगता, आय कॅन डू ऑल थिंग्स थ्रू हिम द वन हू स्ट्रेंथन्स मी. भावा भयणीनो, दावीद राय भोव अपुरबायेचो तरणाटो व्यक्ती, सर्वेस्पराच्या काळजाक भोव लागशिलो. एक राय जावचो मनीस लिपोवन बसला. गोलियात म्हणलें एक विशय ताच्या मुखार येता आसतना तो सोलवयता. भावा भयणीनो, ताच्या आदाराक दुसरो कोणूच ना. ताणें चिंतयत आसलें, हांव एकसूरपण भोगता, म्हाका कोणूच ना, मुखार एकलो गोलियात आसा, जायते सोजेर आसात. पूण देवाच्या आदारान तो कामां करता. दावीदराचें एकसूरपण हांवें तुमकां उल्लेख करचें जाल्यार किर्तन आमी उक्तें करया. 142 अध्यायांत तुका आनी म्हाका एक भोव उत्तीम शिकवण मेळटली. माताळें अशें आसा,
दग्ध भोगतेल्यांचें प्रार्थना दावीद राय बरयता आनी 142 अध्यायान तो अशें म्हणटा पयल्या वळींत हांव व्हडल्या ताळ्यान हांव सर्वेस्पराक उलो मारतां, व्हडल्या ताळ्यान हांव सर्वेस्परा लागीं विनाती करतां, म्हजो विळाप ताचे मुखार वमतितां, म्हजे इश्ट म्हजे कश्ट ताचे मुखार उक्ते करतां. म्हजे भितर म्हजो जीव विरोन गेला तरी म्हजी वाट तूं जाणाय. हांव चलतां त्या रस्त्यार तांणी म्हाका पास मांडला. उजव्याक हांव नदर घालतां आनी पळयतां पूण म्हाका वळखतलो कोणूच ना. तसो अकलास तो सांगता भावा भयणीनो. आसरो म्हाका ना जाला. म्हज्या जिवाचें कोणूच पडोवंक वचूंक ना. कोणाकच म्हजी फिकीर ना. नोबडी इज वरीड ऑर कन्सर्न्ड अबावट मी. हांव एकसूरपण भोगतां सोम्या. सर्वेस्पर तुका हांव उलो मारतां, तुका सांगतां तूं म्हजो आसरो. जियेतेल्यांच्या देशांत तुमचो म्हजें दायज म्हज्या उल्याक काण दी. मोगाच्यानो पवित्र पुस्तकांतले विशय आमी नियाळ केलो. एकसूरपणा वेळी प्रवाद्यांनी देवाच्या सर्वेस्पराच्या लागशिल्ल्या मनशांनी देवान विंचलेल्या व्यक्तींनी कशें सर्वेस्पराक उलो मारलो आनी देवान तांकां कसो आदार दिलो. तर सवाल येता हें एकसूरपण कशें येता, कित्याक येता आनी खंयच्या रितीन येता. देखून हांव तुमचे मुखार 3 विशय सोडयतां. आमी व्हरून पळोवया. पयली विशय समाजांतावन म्हाका असलें एकसूरपण मेळटा. जायते जाण आसात घरा जावंक पुरो तरी पूण म्हाका एकसूरपण भोगता. हांवें आयकोनचें आसा जायते जाण युवजनाच्या तोंडांतावन फादर आय हॅव मेनी फ्रेंड्स बट स्टील आय फील लोनली. म्हाका जायते सबार इश्ट आसात फादर पूण तरी पूण म्हाका एकसूरपण भोगता फादर. म्हजे लागीं आखरेच्या दिसा उलयतलो कोणूच ना फादर. घरा मम्मी डॅडियात उलयतली कोणूच ना. म्हाका एकसूरपण भोगता. आमी समाजांची येता आमकां एक नांव आसा. दाखल्याक आतां आमी बँकाक गेल्यार जेराल रितीन सांगचें जाल्यार तुका हे नंबर दितात. तुज्या नांवान आपयनात, तुका नंबरांत आपयतात. तुजें एकावंट नंबर भरती करतना ते नंबरार भरती करतात. एवरीथींग इज इन नंबर. सगळे नंबरार. म्हळ्यार तुजें नांव ना, तूं एक नंबर जावन येताय. तुजेंत म्हळ्यार व्यक्तित्व ना, तूं एक नंबर म्हळ्यार दुसरी एक नंबर म्हणली एक विशय तुजें स्थान घेता. जावं पुरो आमी शॉपिंग कॉम्प्लेक्साक मॉलाक या दुसऱ्या दुकानाक गेल्यार थंय म्हजें रूप एक डेबीट कार्ड घेता, एक क्रेडीट कार्ड घेता, फोन पे घेता, गुगल पे घेता. देखून म्हजें व्यक्तित्व दुसरी खंयची एक वस्त घेता. एअरपोर्टाक गेल्यार हांव कसलो व्हडलो मनीस जावंक पुरो क्रमेण हांवें पेपर दाखयचेत, म्हजो पासपोर्ट हांवें दाखयचेत, म्हजे बोर्डींग पास हांवें दाखयचेत, भितर एंट्री जाताना हांवें कागाद दाखयचेत. तर भावा भयणीनो म्हजो जागो दुसरे एक कागाद घेता. आखरेक पळयल्यार ह्यो संवसार म्हाका नांवान वळखना पूण धैर्य घेया. एकलो म्हणटा हांव तुमकां नांवान वळखतां. हाका धैर्य आनी हाका पुरक जावन इजाया प्रवाद्याचें पुस्तक म्हणटा 43 अध्याय पयल्या वळींत हांव तुका तुज्या नांवान आपयला, तूं म्हजोच. कितलें बरें. आय हॅव कॉल्ड यू बाय माय नेम, यू आर मायन. नांवान आपयला. मुखारसून गेल्यार जुवांचो वांजेल 10 अध्याय 14वी वळ म्हणटा हांव म्हज्या बोकऱ्यांक वळखतां आनी म्हजे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात, ते म्हाका वळखतात. तर भावा भयणीनो वेळ आयला हांवें देवाक वळखुचो. देव म्हाका वळखता, देव म्हजो मोग करता, देव म्हाका जाणा. पूण हांव आज जेजूक जाणा ही म्हणलें सवाल. तर एक मॅट मुखार काडया. ह्या एकसूरपण म्हाका भोगतना हांव सर्वेस्पराक उलो करतां. दुसरी विशय आमी पयलीं पळयली विशय जावन आसा समाजांतावन. आतां दुसरी विशय आमी पळोवया. ही येवची सेवे मुखांत्र. सेवा दितना म्हाका एकसूरपण भोगता. जावं दी एक अधिकारी, जावं दी घरांत एक यजमानी, जावं दी एक गुरकार, जावं दी एक पाद्राप, एक याजक, कोणी तो जावं दी जिवितांत तो सेवा दितना एकसूरपण ताका भोगचें आसा. जेजूक पळया कितली अपुरबायेची सेवा दितना क्रमेण ताचो लोक ताका वळखलो ना. एकसूरपण ताका भोगलें. ताच्याच गांवच्या नजरेत गांवच्या लोकांनी ताका पयस केलें, ताका नेगार केलो, ताका विकृत केलो. तर भावा भयणीनो मोइजे एक अधिकारी मनीस, एक अधिकारान भरलेलो. सर्वेस्पर म्हणटा वच इस्रायल म्हज्या परचेक इजिप्तांतल्यान भायर हाड. धैर्यान गेलो, उमेदीन गेलो. पूण कितें जालें, लोकांक भायर हाडलें मुखेली जावन. क्रमेण तो सर्वेस्परा लागीं विनाती करता, उलो करता, बोब मारता. म्हणटा ह्या लोकान म्हजेर शीण घाल्लो आसा. वो लोक ह्या मुखेल्या थंय बेजाराय उसारता. दे आर नॉट हॅपी. संतोश तांकां ना.
बेजाराय ती उसार येतात इतलें सकट केल्ल्या तुका देवाक इतलें सकट केल्ल्या म्हाका तुज्या मुखेल्याक कितेंच ना एकसूरपण भोगता तरी पूण धैर्यान तो मुखार येता कित्याक तोच सर्वेस्पर तोच देव ह्या मोयजेक आदार समाजेतावन तुका आनी म्हाका मेळटा सेवेतावन तुका आनी म्हाका खंडीत मेळटा उडास दवरया जेजूक आमी वेंग मारया आनी तिसरी विशय आसा पिडेतावन जिवितांत कांय अर्थ ना फादर ही पिडा म्हाका लागल्या सगळें आसा आतां कोणूच ना जायते इश्ट आशिल्ले पिडा लागले तूं कोणूच नात सुत्तूरान नात कोणूच म्हाका पळोवंक येनात कोणूच लागीं येनात कोणूच हुगोवंक येनात सगळ्यांनी म्हाका पयस केला आनी असली एक कोरोना पिडा म्हणटाना खंडी जावन आमकां पयस करतात कोण आदार लागशिल्ल्यांक पळोवंक ना मोगाच्यांक पळोवंक ना मोण जाल्ल्यांक एक मीस ना मोण जाल्ल्यांक लागशिल्ल्या कुटुंबाच्यांक येवंक ना जावं दी तो पूत गांवांत परगांवांत आसा तांकां गांवाक येवंक ना एक आवयचें आकरेचें तोंड ह्या बापायचें ह्या कुटुंबांतलें एक दिश्ट घालूंक मरणाचेर एक नदर घालूंक एक ना मोगाच्या भावा भयणीनो कसलें एक कश्ट कसलें एक वळवळें तरी हें जिवीत जिवन कितें फायदो फादर मरचेंच बरें न्ही आमी आमकां कांय उमेद ना आमकां कांय बरें ना नथींग इज लेफ्ट कितेंच ना सगळें जालें सगळें संपदलें सगळें आखेर जालें म्हणून एका रितीचो आकलास मनीस सोडटा सांगता भावा भयणीनो जोबाचो उडास ह्या वखदां आमी करया जोब तुका आनी म्हाका एक धैर्य दिवपी एक मेल फांक इज एन एग्जाम्पल कित्याक जोब पयलें होगडायता ताचें आस्त बदीक एकच दिसान सगळें वगडायता ताच्या भुरग्यांक तो वगडायता बायलेचो मोग ना जाता इश्टांचो सांगातपण ताका ना जाता सगळें येता पूण एक सर्वेस्पराचेर बरवसो तो केदींच सांडिना जोबाचे पुस्तकांतलें हें वचन आमी आयकुया 19 अध्यायांत अशें म्हणटा म्हजे संबंदी आनी म्हजे इश्ट म्हजी बेपरवा करतात म्हज्या घरांतल्या सैऱ्यांनी म्हाका विसारला दे हॅव फॉरगॉटन म्हाका विसारल्यात म्हज्यो साकरणी लेगून म्हाका परक्या भाशेन लेखतात तांच्या दिश्टीक हांव हे परदेशी जालां हांव म्हज्या साकरांक आपयतां पूण ते म्हाका जाप दिनात कान हालयनात तांचे लागीं हांवें विनाती करीचें पडटा म्हजी पतीन म्हजो स्वास सोशिना म्हज्या भावांक हांव कांटाळोसो जालां ल्हान भुरगीं लेगून म्हजो तिरस्कार करतात हांव उठलो म्हणटच ती म्हजे विरोध उलयतात म्हजे आप्त मित्र म्हाका उपगातात हांवें मोग केल्ले मनीस म्हजे विरोध रावल्यात भावा भयणीनो जोबाच्या जिवितांत सगळी समाज ताच्या कुटुंबांत धरून सगळे उलटा रावल्यात कोणूच ना जाला एक सुरवय पूण एक सूरपण ताका लागला तर ह्या वेळार तो कितें म्हणटा सर्वेस्परा तूंच म्हाका आदार जिवितांत सलवणी सगळ्यांक येता भावा भयणीनो हांव कशें उठता म्हणलें भोव गरजेचें हांव कशें पडलां म्हणून न्ही हांव कशें उठता म्हणलें भोव गरजेचें एक घडी तुमकां आखरेचें हांव दितां 1980 ह्या वर्सा मॅनहॅटन म्हणल्या ह्या शहरांत उजो लागला एका बिल्डिंगाक उजो लागला मस्तू माळयो ह्या बिल्डिंगांत आसात आनी हे बिल्डींग उलपात येत आसा जेन्ना सगळें उलपोवन सगळें सामान जालें केदाळा फायर इंजीन सर्वीस येवन उदकाचे सिब्बंदी येवन तें सगळें बिल्डिंगार आशिल्लें सगळो उजो पालवयतात क्रमेन इन्वेस्टिगेशन संशोधन चलतना तांकां कळून येता की त्या बिल्डिंगांत पायपलायन उदकाचें पायपलायन आशिल्ली सगळें आशिल्लें सगळें सामान आशिल्लें उदकाचें सिस्टम आनी खंयचें उदकाचें होस आमी म्हणटा सगळें सामान आशिल्लें क्रमेन पळयतना बिल्डिंगाचें पायपलायन सिस्टम मेन सिस्टमाक कनेक्ट जावना सिटींत आसच्या एका रिजर्वॉयर सिटींत आसच्या एका मेन जाग्याक उदकाच्या एका मेन जाग्याक रिजर्वॉयराक तें कनेक्ट जावनातलें संबंद थंयसर जोडून आसलो देखून हें सगळें बिल्डींग उलपालें तर मोगाचें न्हू हें म्हजें जिवीत उलपात की एकसूरपण म्हणल्या उपगुणाक लागून म्हणल्या विशयाक लागून जशें तें बिल्डींग उलपालें कित्याक कनेक्शन नातलें हें म्हजें जिवीत उलपात जर तर देवा थंय म्हजो संबंद ना जालो जाल्यार तर ह्या जिवितांत जेजू लागीं संबंद घट करया बोळादीक करया धैर्यान मुखार रावया पेल्याच्या सेवेंत मग्न जावया देखून एक सुरो हांव वय पूण जेजू म्हाका सोडून घालचो ना.